राजभवनान कोंकणी साहित्यीक डॉक्टर प्रकाश पर्येकाराचो भोवमान जालो। गोयचो राज्यपाल पी.ए. श्रीधरन पिल्लयच्या हस्तुकी पर्येकाराचो भोवमान केलो। लघुकथे खातीर साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाल्लो कोंकणी साहित्यकार डॉक्टर प्रकाश पर्येकाराचो दोनापावलाच्या राजभवनान भोवमान जालो। राज्यपाल पी.ए. श्रीधरन पिल्लय, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावजो, गोय विद्यापीठाचो व्ही.सी. डॉक्टर हरिलाल मेनन, सचिव एम.आर.एम. राव हाजीर आशिल्ले। प्रकाश इज नॉट न्यू टू कोंकणी लिटरेचर। ताका अवॉर्ड मेळ्ळे उपरांत लोक म्हणपाक लागले, उलोवपाक लागले, सगळ्याक आनंद जालोच। पण थोड्यांनी म्हणलें शी कितले दीस लायले, ताका पयलींच मेळपाक जाय आशिल्लें, ताका उसरां मेळटा अशें म्हणपी आशिल्ले। आनी थोडेशे अशें विस्परींग करून म्हणपी आशिल्ले की ना ना ताका खूब बेगीन मेळ्ळें, भुरगो आसता अजून म्हणून। पण म्हजें स्पश्ट मत आसा की प्रकाशाक साहित्य अकादमीचे जे रिकग्निशन मेळ्ळा, जो पुरस्कार मेळ्ळा, तो योग्य वेळार मेळ्ळा जेन्ना ताणें आपले खातीर एक सुवात निर्माण केल्ली आसा साहित्यीक मळाचेर, आनी तो आनी फुडें वचपाक सोदता म्हणजे ताका हक्क जाता तो फुडें वतलो। पण ह्या वेळार मेळप हें खूब गरजेचें आशिल्लें, बिकॉज आय एम शुअर दीस अवॉर्ड वील प्रॉम्प्ट हिम to march ahead with zeal, added zeal, to continue his pursuit of literature. Whatever may be literature, through art, through poems, he will be able to guarantee the coordination of the mind of the people. Who can coordinate the mind of the people? 140 crore people are there, different religions, different castes, different languages, different type of lifestyle. In fact, that would also enrich the Konkani language, that would also enrich the kind of culture we have. Because if you look at when I heard that Varshal book in detail, I realized that it is also touching the culture, So all those things can be, and we should also realize that for the 300 years we have been ruled by British and subsequently by the Portuguese, but then prior to that we had a rich culture. So those things need to be written, those things have to be brought in, and so that's what I said, ancient wisdom and the modernity. So that needs to be come out, and then let the younger generation understand that how healthy we were, what was our culture, and what was the way in which we have been living. जेन्ना हिंदीन वा इंग्लिशीन जेन्ना खंयची कथा ट्रान्सलेट जावन वता तेन्ना ती दुसऱ्या भाशांनी वता। म्हाका याद जाता मोनेळमा हिंदीन वतकच ओडियान, तेलुगून, बाकीच्या भाशांनी गेल्ली आसा। म्हणजे हो म्हाका दिसता कोंकणी कथेचो सन्मान, आनी हो म्हाका दिसता ह्या कोंकणी कथेन आयिल्ल्या पात्रांचो सन्मान। कारण ती म्हजी पात्रां जी आसा धनगर समाजातली, वत्सल कथेंतली पात्रां जी आसा ती आमच्या हरिजन समाजातली आसा, चंद्रपूर कथेंतली पात्रां आसा ती आमचो मंकी किलर जी आसा, जे आमी ताका वानर बांदले ती आसा, आनी सगळ्यो बाकी जी कथा आसा त्यो म्हाजी सदांच कथा एड्रेस करता की चिड्डल्ले, माड्डल्ले, मार्जिनलायज जे लोक आसात ताचे संदर्भान कथा आसा, आनी म्हाका दिसता की हांव तांचो वॉयस जाता। संघर्ष, दडपण आणि त्याचबरोबर कशा तरेची सोपोवपाचो प्रयत्न हो चलिल्लो असो हांवें म्हज्या ह्या 40-45 वर्षाच्या कारकिर्दी भितर पळयलेलो आसा। पूण ह्या साहित्याचो आधार घेवन आपल्याक मुखार वचपा खातीर कितलो ह्या चिड्डिल्ल्या म्हणटिल्ल्या भुरग्यांचो आज मुखार वतात। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।